40व्या घटक राज्य दिसा निमतान प्रधानमंत्री मोदीन गोंयकारांक परबी दिवंक गोंय सरकाराक खासा पत्र बरयला। प्रधानमंत्र्यान गोंयच्या विकासाचे कौतुक करतना गोंयच्या रक्षणाचेर भर दिला। पत्रांतले मुखेल मुद्दे अशे: फाटली कांय वर्सां गोंयचो सर्वांगीण विकास जाता। विकासा बरोबर गोंयचे सैमीक समतोल आनी सांस्कृतीक वळख टिकपाक जाय। शाश्वत विकासा वांगडा थळाव्या लोकां विशीं संवेदनशीलता आसूंक जाय। शिक्षण, भलायकी, खेळ, पर्यटन क्षेत्रात गोंयचे बरे योगदान। फाटल्या वर्सा गोंया खातीर 10,000 कोट्याची कामाची मंजुरी केल्या। राज्य विकसीत गोंयच्या दिशेन पावलां मारता। स्वयंपूर्ण गोवा मोहीम तोखणाय करपा सारकी। स्वयंपूर्ण मित्र मोहिमेन प्रशासन लोकां मेरेन पावयला। जिल्लो पंचायत वेंचणुकींतल्यान गोंयकारांनी भाजपा पासत आपलो विश्वास दाखयला। गोंय मुक्ती संग्राम देशा खातीर एकचाराचें आनी स्फूर्तीचें प्रतीक। अनादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी खास करून पेन डावन करून स्पेशली लेटर हे म्हज्या खातीर खूप खाशेलें आसा। गोवा लिबरेशन डेच्या निमित्तान जे आयिल्ले सगळा मठ हांगासर प्रभू रामचंद्राची मुर्तीच्या अनावरणा खातीर ते आयले आनी तेच्या आयल्या उपरांत आनिकूय बी हायप वाडली आनी गोंयची स्पिरिच्युअलिटीचे बाबतींत जगाक कळ्ळें हे आमच्या खातीर खूप म्हत्वाची गजाल आशिल्ली। पद्दतीन आमी तेंच्यांनी दिल्लें विजन आत्मनिर्भर भारत हे स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशनाचो तेंच्यांनी ह्या पत्रांतल्यान मुद्दामून उल्लेख केला। इको टुरिजम प्रमोट करपा खातीर आनी वेलनेस टुरिजम प्रमोट करपा खातीर स्टार्टअप इकोसिस्टम स्किल डेव्हलपमेंट आनी ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर अशा पद्दतीचे इनिशिएटिव्स घेतल्या बद्दलूय बी तांच्यांनी गोंय सरकाराचो एक खासा उल्लेख केला। 37th नॅशनल गेम्स हाची बरी इनिशिएटिव्स घेवन गोंयांत खूप बऱ्या पद्दतीन आमी पुराय केल्ली हाजो उल्लेख करप हे खरोखरूच सांगता म्हणजे खूप आमी नॅशनल गेम्स सक्सेसफुली त्या वेळार कंप्लीट केल्ली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।